गोवा 365 च्या कोकणी खबरां चित्रात येवकार। हांव श्वेता गांवकर। सुरवेक हेडलायन्स। स्मार्ट सिटीतल्या रस्त्यांच्या कामांक आयला नेट। 31 मार्चाची दिल्ली डेडलायन। खंयचेय परिस्थितीत काम बेगीन सोंपोवपाची सीसीपीची चल्ल्या तयारी। कुंकळे भिरांकूळ अपघात। सायकलीन वचपी एका 70 वर्साच्या जाणट्याक ट्रकान दिलो धपको। जाणट्याक जाग्यारच मरण। बेगोबेग वाडयात रस्त्याची रुंदाय, मागला थळाव्यांनी। धारबांदोड्या रान अधिकाऱ्यांनी जप्त केले रानवटी डुकर। 200 रुपया खावन गोंयचे गेटीर मेळटाली खंय एंट्री। डुकर मारपी दोगांक स्पॉटार अटक। आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। इतलो तेंप कासवाचे गतीन चलपी स्मार्ट सिटीतल्या रस्त्याचें काम अचकीत नेट धरपाक लागलां। 31 मार्चाची डेडलायन दिल्ल्यान सीसीपी आतां खंयचेय परिस्थितीत काम बेगीन सोंपोवपाक तयार आसा। दयानंद बांदोडकार रस्त्यावेली ट्रॅफिक लेगीत रस्त्याच्या कामांक लागून आडावन दवरपाक कॉन्ट्रॅक्टर फाटीफुडें पळयनात। निमणे पणजेचे रस्ते जातात बऱ्याची गजाल, पूण लोकांक मात ट्रॅफिकाक लागून हुमकचें पडटा हेंवूय तितलेंच खरें। पळयात सुभाशीश गोवेकराचो ग्राउंड रिपोर्ट। Okay, I am here at the Beti jetty on the Panjim side, that is right near the collector's office, and again for the second time in 2 days they have begun digging roads right during peak hours. It is about 1 o'clock now and the entire road has been blocked off, as you can see behind me. Now this has resulted in yet another traffic jam. Now all this traffic, that is peak traffic during school hours, lunch break hours, is now all diverted on a single lane, while all other internal roads are either dug up or closed off. Now as you can see behind me, this is how open the road is, just because of one line digging that could have been taken up during the night hours or on a Sunday, or maybe during hours that are not so heavy. This entire section has been closed off just to dig this part. Now again it brings the question, what sort of planning the authorities are doing? Do they not consider peak traffic hours? Do they not consider that people will be commuting? This is one of the arterial roads for Panjim. All other internal roads are either dug up or closed. So what are citizens supposed to do? The mayor and the MLA here say that the common man does not suffer. He has no issues with the project, that the road digging works have been taking place here. But as you can see here, they have been stuck in long traffic jams. Now I do not understand whether they are not being troubled by this, or is this something that the commuters are happy to sit in traffic for an hour or so just to commute a few kilometers. पूण अचकीत पणजे रस्त्याच्या कामाचो नेट वाडिल्ल्यान आनी सरकारान लोकांक ताची कांयच पूर्व सुचोवणी दिनासतना सगळे रस्ते बंद केल्ल्यान लोकांचे मात हाल जाल्यात। Now as you can see, this traffic goes on as far as the eye can see, and there is no other alternative route because the internal sections of the road have been closed off or are jam packed because they have been dug up. Now how are school buses supposed to reach on time? There have been several school buses here lined up, students are here, and it brings the question again, do the authorities not consider traffic? Are these road works being taken blatantly and blindly whenever they please to do so? Now again, this brings the question, what if an emergency service had to pass through this road, be it an ambulance or a fire brigade? Goa right now is being ravaged by several wildfires, and if in case a fire brigade were to travel on this side of the road, how would they do so? What sort of planning is this? Would they be able to reach the site on time? Would an ambulance be able to cross this traffic? Internal roads are dug up or closed off, and now the main road entirely has been jammed.
पळयात दयानंद बांदोडकर रस्त्याक जोडपी रस्त्याची परिस्थिती. Okay, so now I'm right outside the Panjim police station that is behind me, and the situation is the same here. A huge traffic jam because the main road has been blocked off. Now this traffic has nowhere to go, and again, where are the police? The police station's right here. The previous traffic cell used to be housed here. They can see what's happening on the ground, yet no action is being taken. No authorities are on the ground, just two policemen for the entire stretch who are trying their best to, kind of regulate traffic, but nothing has been happening. So again, it brings to question, where is the mayor? Where is the municipality? Where is the traffic cell? गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोयेकार, सृष्टी आथानीकर आणि शिवानी सांगेलकार. मुक्ती झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी रोजगार दिवपी येवजणेचो प्लॅन करपाक 1 वर्स वाडोवपाक आयज मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. सीएम सावंताच्या मतान हो निमाणो विस्तार आसतलो, कित्याक तर फकत 90 भुरगीं पात्र उरल्यात. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत तांणी मिडियाक म्हायती दिली. पळयात. मुख्यमंत्री पदार आयल्या उपरांत 270 नोकऱ्यो दिल्यो. ताच्या आदी सुमार 200 ते 250 नोकऱ्यो स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक दिल्यात. मुख्यमंत्र्यान सांगले. The approval of creation of the separate department under the business of the government of Goa allocation. It is in Goa Gazetteer. Okay, the separate department आमी form केल्ले आसा. It is an executive editor of the Goa Gazetteer, head of the department of the budget, controlling authority for the access power of the drawing and disbursement. Goa Gazetteer, department of Goa Gazetteer and historical record. या नावान नवीन डिपार्टमेंट आमी फॉर्म केला. फक्त जे गोवा गॅजेटर म्हणून जे आशिल्ले पयलीं तेजेर आमी नवीन डिपार्टमेंट फॉर्म करता. इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गोवा गॅजेटर अँड हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड. इवन दो इन फ्युचर रिसर्च जो कितें जावपाचो आसता वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान तो ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन करतले. टेलिकॉम पॉलिसी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवात पयली टेलिकॉम पॉलिसी पास केली. द सेम टेलिकॉम पॉलिसीतले काही चेंजीस अकॉर्डिंग टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ते आमी इम्प्लिमेंट करपाचें थारायल्या. कारण गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सेम टेलिकॉम पॉलिसी जर आमी इम्प्लिमेंट करिना आसत जाल्यार इन फ्युचर आमकां तेची जी स्कीम मेळपाक जाय पळय ती मेळची ना. सो दॅट वी हॅव डिसायड म्हणजे ऑफकोर्स इट येस हय हय ओके त्या ती स्कीम जी आसा ती आमी गोवा टेलिकॉम पॉलिसीच्या बरोबर इम्प्लिमेंट करपाची थारायल्या. काही चेंजीस तेज्या प्रमाणे सजेस्ट केल्ले आसा. एक दोन तीन फक्त आमकां म्हणजे रेंट जो आशिल्लो रेंट कंपोनंट आमचो हायर आशिल्लो तांचो लोवर आसा. सो दॅट तो आमी सेम इम्प्लिमेंट करतले. सीएम प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाला सरकाराक 4 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान सरकार प्रशासन तुमच्या दारी नावाचो 2 दिसांचो कार्यक्रम करतले. जातून 12 मंत्री आणि अधिकारी 17 आणि 18 मार्चाक सकाळी 10 ते दनपारा 1 मेरेन सगळ्या तालुक्यांच्या उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयात उपलब्ध आसतले. खंय हे कन्सिडर करून 4 वर्सां कंप्लिशन आणि 9 वर्सां कंप्लिशन हाका धरून प्रशासन तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आमी सरकारान करपाचो थारायला. प्रशासन तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत आमचे 12 मिनिस्टर हे 17 तारखे दीस प्रत्येक डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात सकाळी 10 पासून ते दनपारा 1 पर्यंत लोकांचे गाराणे आयकपा खातीर अवेलेबल आसतले. हातूर हांव स्वता डॉक्टर प्रमोद सावंत केपें आसतलो, विश्वजीत राणे सांगे आसतलो, माविन गुदिनो सत्तरीन आसतलो, रवी नाईक तिसवाडी म्हणजे पणजी आसतलो, निलेश काब्राल काणकोणा आसतलो, सुभाष शिरोडकर पेडणे आसतलो, रोहन खवटे सालसेतील म्हणजे मडगांव आसतलो, गोविंद गावडे मार्मागोवा आसतलो, तन्यो मनसरात फोंडे ऑफिसान आसतलो, रामकृष्ण ढवळीकर बार्देस म्हणजे म्हापसा ऑफिसान आसतलो, निळकंठ हळणकर धारबांदोडा आसतलो, सुभाष फळदेसाय बिचोले ऑफिसान आसतलो. सगळे मंत्री डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसात लोकांची गाराणी आयकपाक आणि त्याच बरोबर वेगवेगळे इश्यूज तांच्या डिपार्टमेंटाचे आणि सरकाराचे आयकपा खातीर प्रशासन तुमच्या दारी या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 2 कार्यक्रम, एक लोकांची गाराणी आयकपा खातीर आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हाचो वेगवेगळ्या स्किमीचे अवेअरनेस करपाचोय कार्यक्रम व त्या दिसा म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान आमी कार्यक्रम ऑर्गनायज केला. सगळ्या लोकांक त्या तालुक्यातल्या त्यांचे कितें प्रॉब्लेम्स ग्रिवेन्सीस आसत जाल्यार तांच्यांनी येवन कन्सर्न मिनिस्टराक मेळचे सो दॅट तेंच्यो ग्रिवेन्सीस ह्यो सोडयल्यो वयतल्यो. 18 मार्चाक गोय नागरी सेवा आणि IAS अधिकारी सकाळी 10 ते दनपारा 1 मेरेन सगळ्या 191 ग्रामपंचायतींक आणि नगरपालिकांक भेट दितले.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोयच्या मुख्यमंत्र्यान कर्नाटकांत प्रचाराक वचचे आदी कितें उलोवप ते आदी निश्चित करून वचचें. कित्याक तर तो एक उलयता जाल्यार ताचे उरफाटे कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री उलयता. गोंय जळटा आनी आमचो मुख्यमंत्री कर्नाटकांत प्रचाराक भोंवता. गोंया कडेन गद्दारी करपी प्रमोद सावंत सुर्याजी पिसाळ अशा उतरांनी सेव मादय सेव गोवान गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो निशेध केला. राजकारण ही कितें वेगळीच गजाल. राजकारणात केन्ना कितें घडत कोण कितें करत सांगपाक जायना. कर्नाटक आनी गोंयांत दोनूय कडेन भाजपाची सरकार आसात. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री म्हणटा म्हादय आमी वळयतलेच. गोंयचो मुख्यमंत्री ताचो निशेध करचे बदला थंय वचून प्रचार करता. गोंयकारांनी भाजपावाल्यांचे हे राजकारण आता जाणा जावन घेवपाचो वेळ आयला. आयकात विरोधकांक. ताणें सांगलां की ओनली द DPR इज अप्रूव्ड, ओनली फॉरेस्ट क्लिअरन्स इज रिमेनिंग आनी बेगींतल्या बेगीन आमी टेंडर काडून काम चालू करतले. आतां एका वटेच्यान हो BJPचो मुख्यमंत्री ओपन पब्लीक मिटिंगेन सांगता की म्हादय ही जातलीच आनी आमी करतलेच, आनी दुसऱ्या वटेच्यान आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री कर्नाटकाक वता आनी कॅम्पेनिंग करता. सो आय थिंक गोंयच्या मुख्यमंत्रीन क्लियर स्टँड घेवपाक जाय ऑन म्हादय बिफोर गोईंग टू कर्नाटका एंड डुईंग कॅम्पेनिंग, बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इज ऑन रिकॉर्ड yesterday and he has said that they will complete the म्हादय प्रोजेक्ट. सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादयचे माचये वयल्यान ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनो, प्रशांत नायक, सेराफीन कोता हांणी मुख्यमंत्र्याचो फोग काढला. ते म्हणटात हांगा गोंय जळटा जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री थंय कर्नाटकात प्रचाराक भोंवता. हाजे वयल्यान ताजो मोग गोंयाचेर न्हू जाल्यार आपल्या कदेलाचेर चड आसा. आयकात. आयज उजो पेटला, आयज गोंयचे रानां जळटात, आखे सपान गोंयची रानां जळपा लागल्यात. हेका ते पळोवन वचूना, तेका थंय वचून प्रचार करपाचें चड पडला. ही इज द मेन पर्सन. आपले खुर्चेक लागून ते करपा लागला आनी हेजेर आमी निशेध करता. थिंगासुरलो एकलो कन्नड भाशेंतल्यान उलयता म्हणजे तेंगेलो उदकाचो प्रश्न जो गोंयच्या आनी तेंचे भितर आसलो तो सुटावो जालो. जेन्ना हे भाशेन तेंगेले मंत्री उलयतात मानसीचेर, बाजूआड बसून आशिल्लो आमगेलो मुखेलमंत्री, इट इज ही एंडोर्सिंग दॅट क्वेश्चन मार्क और ही इज गोइंग टू डिनाय. वचून तेंगेले मानसीचेर तो थिंगा तेंकोडे तेंच्यातून देंवन येयलो, झगडून येयलो जाल्यार ही खुशी गजाल. ना जाल्यार तो आमच्या घाव्याचेर मीठ घालपाक गेला. सेव गोवा सेव म्हादय मुवमेंट जी आसा पळय आमगेली ती अनइक्विवोकली एका सुरात गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो निशेध करता की सांगून सुद्धा तो ह्या दक्षिण कन्नडा डिस्ट्रिक्टांत या तांच्या संकल्प यात्रेक बेलथगडी म्हणटे गेलो. म्हाजो इश्ट सेराफिनान सांगले त्या प्रमाणे तो थंय आसतना स्टेजीर आसतना ते सांगतात की आमकां उदक मेळटलें म्हादयचें, म्हादयचो उदकाचो प्रश्न सुटलो म्हणून. जाल्यार आमचो सीएम खंयची तोंडान फाल्यां सुप्रीम कोर्टात उबो जातलो, खंयची तोंडान आमचो सीएम डिफेंड करतलो आमची जी केस जे ट्रिब्युनलान वांटप केल्लें आसा उदकाचें, जेका आमी चॅलेंज केला कोर्टा भितर, तांणी बी चॅलेंज केला पण आमी चॅलेंज केला गोंयांत, ते इन वॉट वे गोवा विल डिफेंड इट्स स्टँड, खंयच्या तोंडान आमगेलो सीएम डिफेंड करतलो. संकल्प यात्रा कसली म्हादय विकपाची, म्हजो पयलो प्रश्न. दुसरो, तूं कर्नाटकाक गेलो थंय म्हणलें नानू म्हणलें कितें स्वल्प कन्नड पडते म्हळ्यार थोडे कन्नड करता. अरे तूं सगळेंच कन्नड शिक, थिंगा आमकां हरकत ना, पूण गोंयचो डिझायन असलो सगळ्यांतलो 2023 सगळ्यांतलो वीक मुख्यमंत्री म्हणून तूं जाला गोंयच्या इतिहासा भितर. आनी जेन्ना जेन्ना इतिहास वाचतले तेन्ना हो मुख्यमंत्री सगळ्या वीक म्हूण बरयल्लें गेल्लें वतलें, हे मुख्यमंत्र्यान याद दवरची. आनी दुसरी गजाल हांव मुद्दम सांगता, तुका जर इतलो जर मोग आसा कर्नाटकाचेर, तूं वच आनी कर्नाटका सांग, कर्नाटका नानू निनने पिकरी सुटताली म्हळ्यार हांव तुजेर मोग करता म्हणून. आनी पूण इंग्रजांनी दी तुवें स्वाभिमान घाणा दवरला, पुराय स्वाभिमान तुवें घाणा दवरला. तूं गोंयकार म्हणपाचोच लायकेचो ना. आमकां राग येवपाक सोडून की व्यक्त तेजी इतलो आमी म्हाका प्रशांत सरान पयलीं सांगलें की कारण हेजे सगळें आमकां खबर आसलें की हो कर्नाटका वचलो म्हणून. म्हणजे हे सगळें मुख्यमंत्र्यान केवळ आपले कदेल राखपा खातीर केला. इतलो लाचार तूं कदेला खातीर, अरे असली कदेला 10 लाख मान उडय गोंयचे खातीर, गोंयकारापणा खातीर. म्हणून ह्या कृतीचो आमचे सेव म्हादय सेव गोवा मुवमेंट पुरायपणान निशेध करतात आनी येणाऱ्या काळा भितर तो कसो सुर्याजी पिसाळ आसा हे गोंयभर लोकांक दाखोवन दितले.
गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, संदीप तुयेकार आनी निखिल जल्मी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मरण आयज खूबच सवाय जाला. मूय मारची तशे मनीस मनशाक मारपाक लागल्यात. मुळ्या पारोड्या 25 वर्सां पिरायेच्या एका कामगाराक त्याच्याच वांगड्यांनी जिवेशी मारलो. केपे पुलिसांनी पंचनामो करून दोग दुबावित कामगारांक धरल्यात. केपे पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण हो खून आयतारा जाल्लो आसपाक जाय. कामगाराचो खून करून ताची कूड पारोडेच्या शेताकडेन झिळींनी व्हरून उडयल्ली. तकलेर कुदळीचो घाव करून ताका जिवेशी मारला. मुळा पारोडा हांगा आसात आनी हांगा एक मर्डर जाल्ले कडेन आसा आनी ही मर्डर आयतारा जाल्ली रातची, ती काल रातची कळ्ळी. हांगा जेन्ना ह्या भाटांक जेन्ना काम करपाची आनी ह्या शेतांक लोक येताले त्या टायमार तेणी हांगा पळयलें आनीक कोणाक तरी पुलिसे इन्फॉर्म केलें की हांगा एक बॉडी आसा म्हणून. तेन्ना हांगा पुलीस येतरे कळ्ळें की ही मर्डर म्हणून. कित्याक हो जो भुरगो आसा हो 25 ते 30 वर्सां भितर भुरगो आसा आनीक हो भुरगो सेंटरिंगाचें काम करतालो आनी ह्या सेंटरिंगाक काम करता आसतना हितूंतल्यानच खंय तरी लेबरा मदीं वाद जावपाक शकता आनी ह्या रागानच तेका हांगा ह्या जाग्यार मारलो आनी फाटल्यान उडयलो. आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्ट पडटा सगळी रगत पडले कडेन आसा आनीक केपी पुलिसांनी हेजो पंचनाम केले कडेन आसा आनीक पंचनाम करून फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा हो PI करता. आनी त्याच बरोबर एक सस्पेक्ट म्हणून दोग जाणां केपी पुलिसांनी धरले कडेन आसात आनी तेंचे कडच्यान इन्क्वायरी चालू आसा की ही मर्डर कित्या खातीर जाली, कित्याक कोणी केली. जर हेतूंतल्यान जर कितें येयलें जायत तर केपी पुलिसांक ही केस सॉल्व करपाक टायम लागपा ना. तरी पूण केपी पुलीस जे आसात हेणी हांगच्यान पंचनाम करून तेणी एक टीम काडले कडेन आसा आनी ही टीम एक 2 कडेन धाडले कडेन आसा. आतां मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन आसा हे PI करता. पूण तितूंत भितर ह्या जाग्यार मारपाचें कारण कितें हें आतां कळपाक जाय. कित्याक हो जो लेबर क्लास लोक आसा हे हांगा कामां येतात आनी कामां येतरी असले हांगा खंय तरी झगडी जाता आनी त्याचे हितूंतल्यान हांगा मर्डर जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, ओमकार देशप्रभू. राज्यात दिसपट्टे अपघात घडतात. या भिरांकूळ अपघातांनी जायत्या निष्पाप लोकांचो बळी घेतला. आयज सालाजोरा दांडेवाडी कुंकळे भिरांकूळ अपघात जालो. कर्नाटकाच्या एका ट्रकान सायकलीन वचपी एका 70 वर्साच्या मकबूल साब ह्या मनशाक दांडेवाडीच्या स्पीड ब्रेकरा लागसार धपको दिलो. जाणट्यांक जाग्यारच मरण आयलें. बेगोबेग रस्त्याची रुंदाय वाडयात, थळाव्यांनी मागला. आयकात आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान दिल्ली पुराय म्हायती. ही जी आसा ही नॅशनल हायवे 17 आसा आनी आतां ती 66 जावपाची आसा. आमी हांगा सदांच सांगतात ते हो रोड वायडनींग करचे म्हणून, पूण सरकार आज पर्यंत हो रोड वायडनींग करपाचे प्रयत्न करना आनी हेच्याच खातीर आज आनी एक मनशाचो हांगा जीव गेलो. ह्या हायवेचेर आज पर्यंत जे मेल्यात एक्सिडेंट जावन हे मेजू म्हूण ते मेळनात. रेकॉर्ड काडून पळोवचो मेजपाक मेळट जाल्यार आज आमी डायरेक्ट एलिगेशन करतात की हितून जबाबदार सरकार आसा. कित्याक इतली व्हडलो ट्रान्सपोर्ट हायवेचो हांगच्यान येता, लाखांनी गाडी दिसा हांगच्यान वयतात, पूण सरकार रोड वायडनींग करपाचो पळयना. कित्याक पळयना म्हूण तो कळना आनी अशें करून जीव येतात. आज बाबडे एकटो तो चिरमुलवालो आपल्यालो पोट भरतालो बायल भुरग्यालो आनी तो वयता आसतना आज हांगा तेका ट्रकान उडयलो. हे जे व्हडले व्हडले कंटेनर येतात ह्या कंटेनरान तेका उडयलो. हांगा सरकार कित्याक इतल्या गंभीर ना म्हूण कळना. लोकांले जीव सोदता काय कितें सरकार. आज इतले सांगून हांगा स्पीड ब्रेकर घातले, पूण हे स्पीड ब्रेकर घालून रंबल्स घालून सुद्दां फायदो ना. कित्याक इतली स्पिडीन वचोन ह्या रंबल्साचेर तेका आज उडयले कडेन आसा आनी आज तेगे जीव गेले कडेन आसा. इतले लोक सांगतात की रोड वायडनींग करा वायडनींग. तुमचो सरकारान हांगा एक्वायर केल्लो जागो आसा तो सरकाराच्यान करपाक ना जाल्यार व्हडले हायवे कशे करतले. हो पयलीं सरकाराक एक्वायर करून दवरला म्हूण आज बरें पडला, ना जाल्यार अशें जायना आसलें. आतां तरी तुमी लक्ष दिया मातशें आनी असले जीव जे वयतात ते सालार करा, ना जाल्यार हे व्हडले व्हडले कंटेनर येता हे बंद करात. इतली हिंगा दांडेवाडी रस्त्यार दांडेवाडी 3 कडेन रबल्स स्पीड ब्रेकर घायलाय. तरी आसतना हिंगा ट्रान्सपोर्टाचो इतलो नेग्लिजन्स, इतले व्हडले व्हडले मोठे मोठे ट्रक हिंगा वयताय. ह्या ट्रका लागून कितें तरी सरकारान करपाचें. इतले टायमींग दिवपाचें, नाजाल्यार आमचो टायमींग दिवन तेका हे ट्रक हें करपाचें. आतां तो ऑन द स्पॉट मेलो. हे ऑन द स्पॉट गेलो तो बाबडो. बारीक मनीस आशिल्लो, गरीब भुरग्यां आपल्या भुरग्यांक पोसतालो, आपल्या नातू अशें करून पोसतालो तांकां. सो दूख लागता की अशें करून आमगे इतले
सरकारान तर भरपूर हें केला, पण आमगे दांडेवाडी लागून दांडेवाडीचो अजून पसून दांडेवाडीचो कुंकळी रोड जाल. रोडा लागून कांयच चिंतलें ना. सो बेगीनचे बेगीन आमगे ह्या सगळे कडेन जालें, फक्त आमगे कुंकळ्याच उरला. सो हांव मागता की बेगीनचे बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, श्वेता गांवकर आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. स्मगलिंग भांगराचें वस्तूंचें आयज वेर आमी पळयलां, पूण डुकरांचें स्मगलिंग करतले अशें कोणी चिंतिल्लें दिसना. पूण तशें घडलां खरें धारबांदोड्या. रान अधिकाऱ्यांनी काय जिवे काय मारिल्ले रानवटी दुकर जप्त केल्यात. ताचे खंय धक्क्याची गजाल म्हटल्यार फकत 200 रुपया खावन खंय गोंयचे गेटीर तांकां एंट्री मेळटा. पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट. आयज आमी हांगा आसा पेटक्यां धारबांदोडा हांगा आसा सर्वे नंबर 206 रॉड्रिगीज म्हणून तेंची प्रॉपर्टी आसा, प्रायवेट प्रॉपर्टी. आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें सकाळीं कितें काय म्हणल्यार जंगली दुकर जे आसा ते हाडून हांगा कट करता म्हणून. तेन्ना आमी आयले चॅक केले जाल्यार आमकां दिसलें पडलें कितें काय म्हणल्यार 13 सुमार सॉस आशिल्ले जिते हे आशिल्ले आनी 4 कट केल्ले दुकर हे आशिल्ले. तेचे मांस जे आसा ते कट केल्ले आसा हांगा. आनी आतां वेटरनरी डॉक्टर आयला, तो एक्झामिनेशन चालू केला ताणें आनी ताणें सॅम्पल घेवपाक स्टार्ट केला. मंजुनाथ दोड्डमणी म्हणटा ताका आमी अरेस्ट केलेलें आसा. आनी फुडली आनी एकली बायल मनीसय बी आसा, तिकाय बी अरेस्ट केला आमी आतां. तिचें नांव कितें? बसवा म्हणून तिकाय बी हें केलेलें आसा. तेंच्यांनी क्लेम केला कितें काय म्हणल्यार हुबळीसान ते हाडटा म्हणून तेणी, पण सद्याक आमी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. डुकरांक मारपाचें काम करपी मंजुनाथ आनी बसवा अशे दोगांक धरले. आयकात ताणें दिल्ली म्हायती. आनी सप्लाय कशी करता व्हरून सांग्यार मडगांव दिता. ते कशी करता तुमी व्हरून सप्लाय? खंयचे गाडये घालून येता हे लोक बी येता ना, हांगा येवन व्हरता. आनी हे जाग्या पात्रांव कितली भाडी दिता? 15,000 दिता. आतां तुमकां गेटीर बी कोण हाडयना? मागीर कितले पयशे दिता? कितले 500 रुपये दिता, 1000 रुपये दिता. मोले गेटीर हाडयता तुमकां? तांकां खबर आहा तुमी दुकर हाडटा ते? मागीर तुमकां विचारना ते खबर ताका? पुलीस विचारना मोले गेटीर? दुकानां घालता म्हणटा. तुमी दुकानार घालता म्हणटा. तुमचे कडेन कितले पास बी आसता काय ना? मागीर तुमी कितले पयशे दिता तांकां? 200 दिता, 300 दिता. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीत जरी दुकर हाडून मारपाचे कर्तूब केल्ले असले तरी असल्यो घडणुको धारबांदोडा पंचायत वाठारात खपोवन घेवचे नात. हे कर्तूब करप्यांचेर कारवाय जावपाक जाय. थळावो सरपंच विनायक गावसान मागला. आयकात. आयज सकाळी फुडें आमचो पंचायत मेंबर आसा पळय महेश, ताका कोणी तरी इन्फॉर्मेशन दिलें की हांगासर दुकर हाडटा आनी कापता म्हणून. तो बेगीन हांगा येयलो आनी तेणी नोटीस केलें आनी मागीर तेणें आमकां फोन केलो. मागीर आमी फॉरेस्टाक पळयलें आनी बाकीच्या पुलिसांक हेका सांगलें. मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस येयले. म्हणून आयज हें जाला पळय तेज्या बद्दल आमी खंत व्यक्त करता. कारण आमी सरकारा कडेन मागता की हो जागो भाड्याक दिवपी मनशाचेर आनी ते काम करपी नाका आशिल्ले करता पळय आमच्या गांवांत तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 14 आनी 15 तारखेक वादळी वाऱ्याचो येल्लो अलर्ट जारी केला. मंगळारा दनपार मेरेन सांगे आनी धारबांदोडेच्या कांय वाठारांनी वादळी वारो व्हांवतलो. आतां ही कुपां दर्यादेगे सावन पयस वता आसतनाच आनीक पावसाची कुपां दाटूं येतात. 15 तारखे उपरांत येल्लो अलर्ट जारी केल्लो नासलो तरी 18 तारखे मेरेन पावसाची शक्यताय आसा. पावसाच्या अदमासा वांगडाच आयएमडीन तापमान देंवतले असोय अदमास उक्तायला. फुडल्या 24 वरांत चडीत तापमान 2 डिग्री सेल्सियसा मेरेन सकयल येवं येता. बुधवारा तापमान 32 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरूं येता. अशें आसले तरी सांजे कुपां दाटतली. ताका लागून तापमान मातशें वाडूं येता असो अदमासय हवामान विभागान उक्तायला. बोर्डधनी दर्यांत बोटी सोडपाक मेकळे आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.